आमची एडेड स्कुलां जी आसा पळय न्ही गव्हर्मेंटाची फूल एड घेतात, पण काही प्रमाणात एडिशनल पयशे भुरग्यां कडल्यान घेवपाची तांकां संवय जाल्या वेगवेगळी. कारण आमी आमच्या हायस्कुलांत जशें युनिफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट दिता ताका गरज आसा ताका बुक्स आमी टील 10th स्टँडर्ड पर्यंत, टॅक्स्ट बुक्स आमी टील 10th स्टँडर्ड पर्यंत फ्री दिता. ओके, हे सगळें दिता आसतना सुद्दां म्हणजे आमी फूल ग्रँटीन एड ही सगळ्या हायस्कुलांक दिता. बट थोड्या हायस्कुलांनी जो फीसच्या नांवाचेर पयशे घेवपाचो प्रकार आहा हो तेंच्यांनी बंद करचो. पेरंट्सांनी ह्या बद्दल अलर्ट जावचें. गव्हर्मेंट हायस्कुलांत खंयसरूच म्हणजे फ्रॉम द 1st स्टँडर्ड टू 10th स्टँडर्ड पर्यंत एकूय पयसो कोणाकूच कसलोच भरचो पडना. इवन दो तांकां लागपी सगळ्यो गजाली आमी फ्री ऑफ कॉस्ट दिता. गव्हर्मेंटांतल्या वेगवेगळ्या पोस्टांक जे आर बदलपाच्या विचारांत आसा. जुने आर जे आसा गव्हर्मेंट जॉबांतले किंवा प्रायवेट सेक्टरांतले हे सगळी कडेन चेंजीस करपाक येतला. न्यू एड्युकेशन नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 ऑलरेडी प्रायमरी लेवलांतल्यान जी इम्प्लिमेंट केल्ली, अंदूच्यान आमचो विचार सुरू आसा की 9th स्टँडर्डांतल्यान इम्प्लिमेंट करतले. एडमिशन 11वेक मेळनासतर एकूय भुरगो उरचो ना हाजी आमी दखल घेतल्या. NEP इम्प्लिमेंटेशन करपा खातीर आमची पुराय तयारी आसा काय ना हाजी रिव्यू घेवपा खातीर आमी फाल्यां मिटींग दवरली आसा सगळ्या कमिटी मेंबरां बरोबर. आनी ती मिटींग घेतले नंतर उपरांत ते बाबा आमी इम्प्लिमेंटेशन आमी एफसायड मॅनरान वचपाक सोदनात. मागीर बाबा प्रॉब्लेम जालो हो सारको ना तो सारको ना म्हणून ती रिव्यू घेतले नंतर आमी तेजेर मागीर आमी गव्हर्मेंटा कडेन CMA कडेन प्रपोजल दितले. आमी ह्या वर्सासान वतात काय फुडल्या वर्सासान वतात ते 9th स्टँडर्डा खातीर एका.